सोनवार 12 ऑक्टोबर मुखेल वळ देवाचे उतर आयकोतात आणि पाळतात ते ओदीक भागी. नियाळाक आदार. भाग्यवान तेरेसा 3 वर्सांचे पिरायेर थावन देवाचो मोग करूंक शिकलें. इतलें ल्हान भुरगें आसतना देवाचो मोग करूंक ताका कोणें शिकयलें? ल्हानूच थावन आपल्या भक्तिवंत आवय बापाय कडच्यान देवाचें उतर आयकून तिणें देवाचो मोग चाखलो आनी आपल्या आख्या जिवितांत देवाच्या उतराक पाळो दिवन तिणें भाग्यवंताचो मान जोडलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचें उलोवप आयकून एक बायल ताचे आवयची तुस्त करता. आंकवार मारयेन देवाचें उतर ल्हानपणांत थावन शिकून आपल्या जिवितांत तें पाळलें आनी तेंच आपल्या पुताकूय शिकयलें. जरी तो देव आसलो तरी तो आपल्या आवय बापायक खालतो रावलो आनी जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन वाडलो. आनी हेंच जेजू ते बायलेक जबाब दिवन आपले आवयचें भोगतीपण थिरायता म्हणून देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळतात तीं ओदीक भागी. म्हज्या जिवितांत हांव कसलो आवय बापूय जालां? हांवूच पयले सुवातेर देवाचें उतर शिकून म्हज्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालतां ओ देवाचें उतर फकत वाचूंकूच? हांव जर म्हज्या भुरग्यांक देवाचें उतर शिकयना, देवाची गोडसाण म्हज्या जिवितांतल्यान तांकां चाखूंक दिना जाल्यार तीं कशीं देवाचो मोग अनुभवूंक पावतलीं? म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत पळोवन कोण तरी म्हजी तुस्त करतलो काय? म्हजो थाराव म्हज्या भुरग्यांक देवाचें उतर शिकोवन तें पाळूंक लावन तांकां सुभागी करूंक वावुरतली.